बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, पास्कांच्या आतोळ्यांत आमी आसां, इस्टर ऑक्टेव, आनी ह्या दिसांनी आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू विशीं आयकतात. कशे भाशेन पुनर्जीवन जाल्लो जेजू वेगवेगळ्या मनशांक भेटता, तांकां आपलो अनुभव दिता, आनी हीं मनशां हो मेळ्ळलो अनुभव दुसऱ्यांक सांगूंक ती वेतात. आमी ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आयल्यांत. हांगासर आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक भेट्टा, ताका अनुभवता, आनी हो अनुभव घेवन आमी घरा पोत्तोता. तर ह्याच जेजूक साक्षी दिवंक, ताचे विशीं दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां खेरीत कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी मिसांत फावो ते रितीन वांटो घेवंक थोड्योच घडयो ओगीच रावन आमच्यो असोक्तायो, आमचें उणेंपण, आमची पातकां आमच्या मनांत हाडुया आनी तांचे पासत देवाचें बोगसणें मागुया. आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र
एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा सोमेस्तांच्या बापा, देशांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलाय. पवित्र स्नानाचे जोरींत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजी भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तोच थीर बावाड सांबाळून आनी आमच्या कोरण्यांनी तीच भुरग्यां भोक्ती दाखोवंक सदांच आमकां एकवटान जियेशी कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलयता आसतनाच यान्नीक धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जालो. तो मनीस पेद्रू आनी जिवांची पाट सोडिनासलो. इतले म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक ताचे वाटेन सोलोमोनाच्या म्हणलेल्या दारवट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हळें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात? वो कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात? आमी आमचे खाशे पदवेन वो पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक फोरादीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाचे देवान हेच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो, जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो. ताका तुमी लावन दिलो आनी एका कुण्याक सुटका मागून घेवंक जिविताच्या फुडाऱ्यांक जिवेशी मारलो. तोरी देवान ताका मनांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बावाट दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात. त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर बावात ठेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणां भावां भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणानपणान केलां. आपल्या अभिशेक्तान दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदी सांगलेलें तें ताणें हे भाशेन शांती पावयलें. म्हणटूच जिवीत बदलून तुमी देवा सुरशी परतून येयात. हे पोरी तुमची पातकां भोगसतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो खाल येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलेलो अभिशेक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याच्या थोडे देवान परगट केला. सगळे वस्तूचे नवसणेचो काल हे पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोजेसान तर अशें सांगलां, तुमचे भावा मदलो तुमचे खातीर मोजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पूर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलेंय तुमी चिंतान आयकुचें. जो कोण प्रवाद्याक आयकना ताका पोजेंतलो भायर रावचो. खरेंच साम्युएला तावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात ताणें सगल्यांनी हे दिसाची खबर आदी फुड्यान सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजांक व्हडले
केल्या कोराची दायची. कित्याक अब्रामान देवान अशें म्हणलें, तुजी संस्थे वरवीं पृथ्वीचे सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तो तुमकां सगळ्याक तुमच्या कोठेमेरांतली सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पोजिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतर हे देवाचे वडकार. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे पृथ्वीचेर कितलें व्हडलें नांव तुजें. म्हणया, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे पृथ्वीचेर कितलें व्हडलें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा, तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा करच्याक. सर्वेस्परा. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे पृथ्वीचेर कितलें व्हडलें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजेचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांचे रोशनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताचे पांयां तोळा दवरल्याय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे पृथ्वीचेर कितलें व्हडलें नांव तुजें. मेंढराक गोरवां रानांतलीं सावजां पोरयान हेणे तेणें उपतोली वारेवेलीं सुकणीं आनी उदकान फिट्टोली दोर्यांतली मासली सगळेंच ताचे आदी केलें. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे पृथ्वीचेर कितलें व्हडलें नांव तुजें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus pardonne żywy taczy wody wokół. Jesus oddany roztotu, sotacze rozdzielamy. Alleluja, 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 alleluja. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इमावसातान परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमलोल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें अळकलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी गाबोल्ल्यांत आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक. म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुतांक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तरूय दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कोडे हांगा कितें तरी खावूंक आसा. आनी तांणी ताका भाजलोले मासडेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर खेलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच.
मोइजेसाची समूर्त प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोस्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुजल्यातावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या पोरजांक परगोट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Łakany Ducha Chrysta. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, पास्काच्या आतोळ्यांत इस्ट ऑक्टेव पास्काच्या आतोळ्यांत आमी आसात आनी ह्या दिसांनी आमची वाचपां जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशीं खबर सांगतात. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू वेगवेगळ्या मनशांक भेटता आनी हीं मनशां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक साक्षी दितात. आयचीं दोनूय वाचपां समजूंक आमकां कालच्या दिसाक वाचलेलीं वाचपां मनांत हाडूंक गरज. आयचीं वाचपां कालच्या दिसाक वाचलेलीं वाचपांचो फुडलो भाग कंटिन्युएशन. कालच्या दिसाक पयल्या वाचपांत आमी वाचलां की एक पांगडो मनीस एका देव मंदिराच्या दारवट्याशी भीक मागता आनी थंयसर पेद्रू आनी जुआंव सांजेच्या वेळार देव मंदिरांत प्रार्थना करूंक वेतात आनी तांकां पळोवन हो पांगडो मनीस तांचे लागीं भीक मागता. तांचे कडल्यान कितेंय मेळटलें म्हूण हो पांगडो मनीस आशेवन रावता. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणटा, म्हजे लागीं रुपेय ना भांगारूय ना, पूण नाझारेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूंक लाग. आनी त्याच वेळार हो पांगडो मनीस बरो जाता. तो चलत उडयो मारीत पेद्रू आनी जुआंवा वांगडा देव मंदिरांत वेता आनी ह्या मनशाक थंयसर पळोवन थंयसर आसलेलो सगळो लोक अजाप जाता. ह्या मनशाक तांणी पळयल्लो आनी हो मनीस आतां बरो जाला तें पळोवन थंयसर भोंवतणी आसलेलो लोक सगळो अजाप जाता आनी देव मंदिराच्या दारवट्याशी एकठांय जाता आनी थंयसर पेद्रू आनी जुआंव पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक साक्षी दितात. पेद्रू जमा जाल्ल्यांक अशें म्हणटा, इस्रायल पोरजेच्या भावा भयणीनो, आमी आमच्या खाशा पदवेन व भोक्तीपणान ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिवंक ना, पूण जेजूच्या नांवान ह्या मनशाक आमी बरो केला. आनी फुडें पेद्रू ह्या जमा जाल्ल्या लोकांक सांगता, देवान जेजूक पुनर्जीवन करून सगळ्यांक खोटेपणांतलीं सोडयलीं आनी सगळ्यांक आशिर्वादान भरलीं. हे भाशेन पेद्रू आनी जुआंव जाणी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अणभवलो, होच अणभव दुसऱ्यांक ते सांगतात
आनी हे भाशेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक ते साक्षी दितात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां की एमावासाचे वाटेर कितें घडलोलें तें सांगूंक दोग शीस जेरुजाल्याक परतले. हे दोग शीस सगळें सोंपलें म्हूण जेरुजाल्याक तावन एमावासाचे वाटेक ते आसले. सगळें सोंपलें, आतां आनी कांयच ना. पूण एमावासाचे वाटेर कालच्या दिसाक आमी आयकलां पुनर्जीवन जेजू तांकां भेट्टा. आनी हो अनुभव सांगूंक ते परत जेरुजाल्याक येतात आनी तांणी हेरांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची साक्षी दितात. आनी ही गोवायकी ते दितना खूद जेजू तांच्या मोदेकोत उबो जाता आनी म्हणटा शांती तुमकां. हे सगळे शीस भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण समजतात. तांच्या मनांत दुबाव येतात आनी ते वेळार जेजू तांकां म्हणटात तुमी गाबोल्ल्यात कित्याक? तुमच्या मनांत दुबाव कित्याक उपरासल्यात? आनी त्या वेळार तांकां दाखोवंक आपूण भूत न्हय म्हूण तांचे लागीं कितें तरी खावंक मागता. आनी तांणी ताका भाजलोले मासडेचो कुडको दिलो आनी तो ताणें तांचे उजीर खेलो. आनी उपरांत जेजू तांकां सुमूर्तीचे आनी शास्त्राची समजणी दिता आनी उपरांत कितें घडलां ताची साक्षी दिवंक जाय अशें जेजू थंयसर जमलोल्या शिसांक सांगता. तुमी म्हाका अणभवला, हांव जिवंत जाला आनी हाची खबर तुमी दुसऱ्यांक सांगूंक जाय, दुसऱ्यांक साक्षी दिवंक जाय हें जेजू तांकां सांगता. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या सांगाताक आसा. 2000 वयर वर्सां फाटीं जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो आनी आजुनूय दर वर्साक आमी ही समोरोमणी कोत्ता जेजूच्या पास्कांची. आनी हो जेजू पुनर्जीवन जालो जेजू आमच्या सांगाताक आसा. जेन्ना आमी ताच्या नांवान एकठांय येतात तेन्ना पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या सांगाताक आसता. हांगासर पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या सांगाताक आसा. जेन्ना आमी ताचें उतर वाचतात आनी आयकतात तेन्ना तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे मदें हाजीर जाता. दर मिसाचे भेटेंत आपल्या कुडी रोगता वरवीं आमी ताचे सोबें एक जातात. आमी ह्या जेजूक भेटतात आनी ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी अणभवल्या उपरांत ताका साक्षी दिवंक आमची जबाबदारी, ताजी खबर दुसऱ्यांक सांगूंक आमची जबाबदारी. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, दर ब्रेस्ताराक आमी ह्या दोंगरार येता कित्याक आमचो भाव पाद्र आग्नेल एक भक्तिवंत मनीस. ताचें जिवीत आमी वाचल्यार आमकां थाबे जाता की आपल्या जिवितांत पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अणभवूंक वरांच्या वरां तो सांतीच साक्रामेंता फुडें वेळ सादतालो. बिफोर द ब्लेसड सॅक्रमेंट वरांच्या वरां तो बसतालो कित्याक जेजू पुनर्जीवन जाल्लो जेजू थंयसर आसा. देवाचें उतर तो वाचतालो, नियाळटालो आनी परगोडटालो. हे भाशेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक दुसऱ्यांक तो अणभव दितालो.
कुमचाराचो साक्रामेंता वरवीं पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो अनुभव भोगसणे तो दितालो आनी हे भाशेन पाद्र आग्नेल आपल्या जिवितांत ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अनुभवतालो आनी दुसऱ्यांक तो साक्षी दितालो. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, पास्कांच्या काळांत आमी आसां, पास्काच्या आतोळ्यांत आमी आसां. आमकां आमची वाचपां आमकां परत परत जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशीं खबरो सांगतात वाचपांनी आनी कशे परी जे मनीस ताका भेटतात तांकां सुसेग लागना. ही बरी खबर ती परगोडटात दुसऱ्यांक. तेच भाशेन आमची जबाबदारी बाप्तिस्मा वरवीं क्रिस्मा वरवीं ही आमची जबाबदारी. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी अनुभवतात वेगवेगळे भाशेन आनी ह्या जेजूक दुसऱ्यांक सांगूंक, ताचे विशीं दुसऱ्यांक सांगूंक, ताका साक्षी दिवंक आमची जबाबदारी. तर ही कृपा ही गोठाय आमकां जण एकल्याक मागुया. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्विसपूर्ण मानून घेवन मोगाच्या बापा, हे पास्क परबे समोयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यांत तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पितां. तें तूं दोयाळायेन मानून घे आनी तुका विस्वाशी रावूंक आमा सोमेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर तो आपल्या
आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण कोत्ता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Songs boniat tujas vui bova o sorgi tuka soy soy o sorgi tuka soy soy sorves bora chinavi yeta takasoy sorgi tuka soy soy o sorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिंसांक दिलो आनी मुडलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिंसांक दिली आनी मुडलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Tuja kursa ole punor chivot pona volve tu veo kasuro yetsumya sosaraja sodbonara amchi sodbogu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आनी एलेक्स आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय.
पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती बाग्योन झुजे बाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें मागणें धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुझी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू संवसाराचें पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
Jesu, Ông cho dân beravokin, Bapa cột sống thế vô nai luôn, Ông chỉ son có muốn để xa luôn, xa sang tu chơi yêu sông xa lên, Ông chỉ ngồi để vì đã con chết, Bapa cột sống thế vô nai luôn, Ông chỉ son có muốn để xa luôn, xa sang tu chơi yêu sông xa lên, Ông chỉ ngồi để vì đã con chết, sống mê ở Giêsu, Ông cho cả dân beravokin, sống mê ở Giêsu, Ông cho cả dân beravokin, một trăng soi bắt cả tổ sao lui, sakra rupan desi porlui, Ông chỉ bắt cả đủ đôi tay, Shanti tu chỉ ông cả quan tay, một trăng soi bắt cả tổ sao lui, sakra rupan desi porlui, Ông chỉ bắt cả đủ đôi tay, Shanti tu chỉ ông cả quan tay, sống mê ở Giêsu, Ông cho cả dân beravokin, sống mê ở Giêsu, Ông cho cả dân beravokin, Povit ratnya ngangkat botol, Bapa sarki angkat kortel, Bau pun tuji amisok ni, Diran naya tuji suci, Povit ratnya ngangkat botol, Bapa sarki angkat kortel, Bau pun tuji amisok ni, Diran naya tuji suci, sống mê ở Giêsu, Ông cho cả dân beravokin, sống mê ở Giêsu, Ông cho cả dân beravokin. Sống mê ở Giêsu, Ông cho cả dân beravokin, sống mê ở Giêsu, Ông cho cả dân beravokin, sống mê ở Giêsu, Ông cho cả dân beravokin, sống mê ở Giêsu, Ông cho cả dân beravokin. प्रार्थना
सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवून सोमरंबून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाकां सोरो भेटयल्यात, आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी, आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाल भावांभयणो, वोकेशन कॅम्प म्हणजे कोणूय पाद्री जावंक सोदता वो पाद्री जावपाची खुशी दाखयता. वो पाद्रीपण म्हणजे कितें, वो पिलार मिशनरी म्हणजे कोण हाचे वयर म्हायती घेवंक सोदता जाल्यार वोकेशन कॅम्प आसतलें ह्या म्हयन्याचे 26 ते 28 पर्यंत. हाचे विशीं बारीक म्हायती आमचे वोकेशन डिरेक्टर तुमकां दितले, जे बँड स्टँडार आसात तांकां तुमी भेटचें आनी हाचे विशीं बारीक म्हायती घेवची. मानेवोत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागोर. आमच्या गोरजान आकांतान त्रासांच्या वेळार जेन्ना आमी देवा कडेन मागता, मानेवोत आग्नेल आमचे पासून प्रार्थून देवा कडेन मागून आमकां फावो करता. जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात, कित्याक घडटात, कश्यो घडटात ते आमी नकळो. आयज एल फेर्नांदीस कावेलुसिंतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. आमगेर एक मानाय आसलो, तो अकस्मात दुयेंत जालो आनी सिरियस जालो. दोतोरान ताका थोडीच वरां दिल्लीं. हे वेळार हांवें भावार्थान मानेवोत आग्नेलाक मागणें केलें. थोडेच दिसांनी तो सारको बरो जालो. हे उपरांत आनीक एक मानाय माडार वयर तावन खाला पडलो. ताका GMCन आमी एडमीट केलो. ताका जाय तो इंटरनल माल लागलेलो. हे वेळार हांवें मानेवोत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें. तोवूय बरो जालो आनी पयले भाशेन परत वावर करूंक तो लागलो. हे दोनूय उपकारां खातीर हांव देवाक दिनवासतां आनी मानेवोत आग्नेलाक बेगीनच सांतोचो मान फावो जावंक मागतां. हो आमच्या भावाचो भावार्थ जेन्ना ताचे कामदार दुयेंत जाले. आमच्याय काळजा मनांत जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन आमी ह्या पवित्र जाग्यार आयल्या. तोच भावार्थ जिवाड करून उबी रावन नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मानावड दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरीत जिवितांत भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. मोगाल भावांभयणो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टता. जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मागण्यांत आनी मनांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो असक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत भावां भयणांचेर बोलेपणाचो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घटाय, ओतम्याचें तीरपण,
दुखी कोतिली सोसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बरेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भवाड दवरून तुका येवन भोवूं हे बरी भावां भयणाच्या एकवटान सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. आलेलुया आलेलुया. So